मोगाच्या भावानो भयणीनो सोम्या जेजूच्या नावान तुमका सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागता आनी देवाचे उतर आयकून नियाळ करूंक ह्या वेळार मोगाचो स्वागत हांव करता। जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या उतराची घोटसाण दिवंक आशेता। सोम्याच्या नावाची स्तुती करून ताका महिमा दिवन वो पवित्र वेळ ताणें आमकां दिल्ल्या खातीर हें गीत आमी गावया। सोम्याचें नांव कितलें वर्तें नांव म्हणून। सोमियाचें नांव कितलें वर्तें नांव, सोमियाचें नांव सदां सदैव जाव, सोमियाचें नांव हरसिल्लें जाव, सोमियाचें नांव गायता सगळो गांव। हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया। सोमी मोजो जेजू राया सोराय, सोमी मोजो धनी सदांच म्हाका जाय, सोमी मोजो गवळी नाबुने खाय, सोमी मोजी सावळी दिता तो थंडाय। हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया हाल्लेलुया सोम्या गावया, हाल्लेलुया। आज आमी नियाळ करचें देवाचें उतर जावन आसा मार्काचो वांजेल अवस्वर 8 वाक्य 20 आनी 57-30 पर्यंत। Gospel of Mark chapter 8 verses 27 to 30। जेजू आपल्या शिसा सांगता सेजारिया फिलिपी नावाच्या शारा भोंवतणीच्या हल्ल्यांक भायर सरून गेलो। वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात। तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त। तेदवा आपणा विशांत कोणाकी तांणी सांगनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली। जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, साबार वर्सां आदीं याजकी तरबेती हांव जोडून आसतना आमकां एका वर्साची नोविशेट म्हूण एक तरबेती आसता, आध्यात्मीक तरबेतीचें तें वर्स। आनी त्या वेळार सगळ्या वर्सांत सुमार 4 रेतीऱ्यो आसतात, एक रेतीर एका म्हयन्याची रेतीर आसता। अशें आध्यात्मीक वाडावळी खातीर आमकां तें भोव वर्तें वर्स जावन आसा आमच्या रिलिजियस बेसाच्या सेमिनरीच्या जिणेंत। एक फावटी आमचो तरबेतीदार नोवीस मास्टर म्हणटा आमी ताका, ताणें आमकां सक्कड नोविसांक ब्रदर्सांक सांगाता रावंड करून बसोवन एक सवाल केलें आनी ते सवाल आज जेजून आपल्या शिसांक केल्ल्या सवाला बरीच
ताणें विचारलें, तुमच्या तुमच्या अनुभवा प्रमाणे तुमकां जेजू कोण जावन आसा? हू इज जीजस फॉर यू? आमी 20 आनी 8 जण आशिल्ले आमच्या त्या बॅचांत, एका बॅचांत, आनी हर एकल्यांनी तांच्या अनुभवा प्रमाणे तांकां जेजू कोण म्हणून सांगूंक सुरू केलें. एकलो म्हजो सांगाती म्हणा लागलो, जेजू म्हजो गोवळी, जीजस इज माय शेपर्ड. आनी एकलो म्हणा लागलो, जेजू म्हजो सोडवणदार, जीजस इज माय सेवियर. आनी एकलो म्हणा लागलो, जीजस इज माय फ्रेंड, तो म्हजो इश्ट. अशें हर एकल्यांनी तांच्या अनुभवा प्रमाणे सांगून वेता आसतना एकलो म्हजो सांगाती म्हणालो, जीजस इज माय कार्पेंटर. जीजस इज माय कार्पेंटर म्हणून ताणें सांगिल्लेंच सगळे एकपटी जोरान हांसले. आमी सगळे, हांवूय हांसलो सगळे सांगाता. आमकां समजोवना खंयच्या अर्थार ताणें तशें म्हळें म्हणून. पूण उंदरसून आमचो नोवीस मास्टर गेलो आनी हर एकल्यान तांचो अनुभव सांगले. पूण हो ब्रदर आमचे सांगत आशिल्लो, आमी ताका परत परत मस्करो करचे आशिल्ले, कार्पेंटर आयलो म्हणून. ताणें त्या दीस जीजस इज माय कार्पेंटर म्हणल्या खातीर ताका इल्ले मस्करो करून आमी ताका सांगचे आशिल्ले. मोगाच्या भावा भयणीनो, 6 वर्सां उपरांत ह्या गणिता विशयांत हांवें नियाळ करतना म्हजी मोत दुसऱ्या चिंतपाचेर गोवली. हांव चिंतूंक लागलो, त्या म्हज्या संगाती ब्रदरान कित्याक जीजस इज माय कार्पेंटर म्हळें जावेत म्हण सवाल करी लागलो. आनी हांव समजलो की ताच्या जिणयेंत जेजूचो अणभव जो ताणें जोडला तो ताणें वांटून घेतिल्लो. कशें एक कार्पेंटर म्हणजे सुतारी एक रुखाचो कुडको घेता, कितें आकार नातलो एक रुखाचो कुडको घेता आनी ताका एक सोबीत सुंदर आकार दिता, एक शेप दिता, ताचे तो एक सोबीत वस्त करता. तशेंच आकार नातिल्ल्या, रूप नातिल्ल्या म्हाका जेजू म्हजो सुतारी म्हाका एक नवें रूप दिता, नवो आकार दिता, म्हज्या जिविताक नवो अर्थ दिता. म्हणल्यार त्या समजुणेन, त्या अर्थान ताणें तशें सांगलें जावयेत म्हणून म्हाका भोगलें. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक ल्हानतावन जेजूची वळख मेळ्ळ्या. आमच्या आवय बापायतावन, आमच्या मालगाडतावन, आमच्या शिक्षकातावन, आमच्या याजकातावन, धार्मिकातावन, विविध मनशातावन आमकां जेजू विशयांत साबार संगती कळीत जाल्यात. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, एक व्हडले सवाल आमच्या मुखार आज आसा. आज म्हज्या जिणयेंत हांव जेजूक कोण म्हणून स्विकार करता? तो म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा? आनी मोगाचे न्हू, विविध संदर्भार, विविध घडितांनी जेजू आमकां विविध रितींनी आपणाक सुखदापे करता. आज जेजू थंय म्हजो संबंद कसलो? आनी विशेश जावन पवित्र पुस्तक आमकां जेजूची वळख कशी दिता, ह्या संगती विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. आमचो आदलो पाप साहेब पापा बेनेडिक्ट 16 ताणें जेजू विशयांत 3 वॉल्युमाचो एक बूक बरयला. 3 भाग आसात, 3 बूक आसात, पूण टायटल एकच, जीजस ऑफ नाझरेथ म्हूण त्या बुकाचें नांव. मोठे मोठे बूक ते. आनी त्या बुकांत, त्या पहिल्या बुकांत काही सुरवेचे उतरां ते दिल्ले आसात, इंट्रोडक्शन दिल्लें आसा, प्रस्तावांत. थंयसर
कित्याक असले एक चिंता आपता आयले जेजू विशयांत बूक बरोवंसो विशयांत म्हणून तो सांगता आनी तो म्हणटा म्हज्या अभिप्राया प्रमाणे संवसारांतल्या अर्ध्याच्याकी चड क्रिस्तांव लोकांक जेजूची खरी वळख ना. तो म्हणटा क्रिस्तांव लोकांक, हेर लोकांक न्ही, संवसारांतल्या अर्ध्याच्याकी चड क्रिस्तांव लोकांक जेजूची खरी वळख ना. आनी ह्या वरवीं जेजूची खरी वळख हांवें दिजय म्हूण म्हाका भोगता आनी ह्या खातीर हो बूक हांव बरयता म्हणून तो सांगता. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजूची खरी वळख आमकां मेळची जावन आसा पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर, देवाच्या उतरां मुखांतर. भगवंत जेरोम सांगता, वन हू डज नॉट नो द स्क्रिप्चर डज नॉट नो क्रायस्ट. जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना तो क्रिस्ताक वळखना. म्हणजे पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर आमी जेजू क्रिस्ताक वळखूंक गुंडाळून शकता. आनी ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कोण जावन आसा दोन रितीन आमी समजून घेवयेत. कोणी एक व्यक्तीची वळख म्हणटा आसतना, ताचे परिचय म्हणटा आसतना आमी थोडे फावटी त्या व्यक्तीक खाली नांवान मात्र वळखता हांव जावंक पुरो. उदाहरण सांगचें जाल्यार अमेरिकाचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप म्हणटा आमी, ताचें नांव आमकां कळीत आसा. तवळ तवळ काही टीव्हीर ताका आमी पळयलां, थोडे संगती ताणें उलयल्ले आमकां कळीत आसात. तितल्यान या आनी कोणी एक पॉलिटिशियन जावंक पुरो या समाज सेवक जावंक पुरो, आमी तसल्या व्यक्तीक नांवान वळखता. हांव इल्ले तांचे परिचय आमकां आसा. पूण मगाचे न्हू, आमचेच कुटुंबाच्या सांदाची एक व्यक्ती, भाऊ जावं, आवय जावं, बापूय जावं, पूत जावं, धूव जावं, घोव जावं, बायल जावं, हे कुटुंबा संबंदचो एक व्यक्ती, ताका खाली नांवान मात्र आमी वळखना. त्या व्यक्ती सांगता आमकां एक संबंद आसा आनी त्या संबंदांत त्या व्यक्तीचे भितरले गूण, त्या व्यक्तीचे अवगुण, ताचे ते आशिल्ले बरेपण, हे सकड आमी जाणा जाता. आनी ह्या वरवीं एका व्यक्तीची वळख आमकां आसची म्हळ्यार वयल्या भार खाली नांवान मात्र या तसो गांव खंयचो म्हूण आमकां कळीत, ताचें स्थान खंयचें कळीत आसो, परत वयल्या भार. पूण गुंडाळेन एक व्यक्तीची वळख म्हळ्यार ती एका गूण संबंदाचेर बांदून हाडलेली जावन आसा. जेजूक आमी वळखोवचें म्हळ्यार जेजू विशयांत आमी समजल्यार पावना. इट इज नॉट इनफ टू नो अबाउट क्रायस्ट, ते आमकां सभार संगती वाचून समजवेत. बट इट इज इम्पॉर्टंट टू नो क्रायस्ट. जेजूक आमी जाणा जायचे. आनी म्हाका न्हू पवित्र पुस्तक जेजूक आमी जाणा जावच्याक आमकां मार्गदर्शन दिता, प्रेरण दिता, समजोवणी दिता, उजवाड दिता, वाट दाखयता. तर म्हाका भाव भयणीनो, जेजून विचारले ते सवाल आज आमी आयकले ते वांजेलांत आपल्या शिसांक, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा. जेजू विशयांत मस्त कन्फ्युजन आशिल्लें लोकां थंय. शिशान दिल्ल्या जापीन ते आमकां समजता. शिस म्हणटात, थोडे तूं स्नान जाता जुवां म्हणटात, थोडे तूं प्रवादे मद्दो एकलो म्हणटात, आदल्या काळाचो प्रवादी परतान आयला म्हणटात. पूण म्हाका भाव भयणीनो, आज आमी विचारूं जाला हे सवाल, आज लोक जेजू कशे वळखता. आमच्या मुस्लीम भावांक आमी विचारले जाल्यार ते म्हणटात जेजू एक प्रवादी. जशे हांगासर थोडे लोक जेजू प्रवादी म्हणून वळखता, तशें आजय आमचे मदीं आसात आमचे मुस्लीम भाव एक नबी, प्रवादी म्हणून ताका वळखतात. आमचे हेर धर्माचे जेजूक तांच्या जिवितांत एक स्थान आसा. तो एक पवित्र मनीस म्हणून वळखता जावंक पुरो. इज अ होली मॅन. तो एक आदर्श व्यक्ती म्हणून वळखता जावंक पुरो. विविध रितीन विविध धर्मांत जेजू विशयांत थोडे संगती आमकां कळीत जातात. ऋग्वेदांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर जेजू विशयांत थोडे संगती बरयल्ले आमकां वाचूंक मेळटा.
सुमार 5000 वर्सां आदले ते बूक जावन आसात. ऋग्वेदा म्हणटा आमी वेदास, ताचो ऋग्वेदांत 90 आर्टिकलान सांगला, दरिद्रायाः नमः, कन्निकासुताः नमः, वृक्षशूलाः नमः, पंचगायाः नमः, प्रजापती हे नमः म्हणून जेजू विशांत एक थंयसर सांगला. प्रजापती सकड लोकांचो धनी जावन आसचो तो, ताची वळख दिल्या आनी तो येता आसतना कसो येतलो म्हूण थंयसर सांगला. दरिद्र हे नमः, दरिद्र जावन एक दुबळो जावन तो येतालो, एका अंकवरीचो पूत जावन तो येतालो. कन्निका सुत आहा म्हूण सांगला. वृक्षशूल आहा म्हूण सांगला, तो रुखार उमकडलेलो आसतलो आनी ताच्या आंगार 5 गायी आसतले. पंचगायाः नमः म्हणून. म्हणजे कितल्या वर्सां पयलें जेजू जल्मोवच्या पयलेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसाराचो सोडवणदार जावन तो येवचो आसलो म्हणून खाली पवित्र पुस्तकान मात्र न्ही, हेर बुकांनी आमकां जेजू विशांत वाचूंक मेळटा. पूण म्हाका जेन्ना पवित्र पुस्तक, पवित्र बायबल आमकां आनी किसर गुंडाळ्यान जेजूची वळख दिता. जेजू संवसारांत येता आसतना, जल्मोक जाता आसतना मातेव आमकां सांगता पयल्या वस्वरांत 20 आनी 3 वळींत, एक अंकवार चली गर्भेस जातली आनी एका पुताक ती प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगता म्हूण अर्थ म्हूण थंयसर सांगला. इमॅन्युएल जेजूक दिल्लें नांव जावन आसा इमॅन्युएल, देव आमच्या संगता. म्हाका जेन्ना पोरना सरलाक आमी गेलो जाल्यार मोइजेक देव आपली वळख दिता. 3 वस्वरान निर्गमन ग्रंथांत 14 वळींत सरस्पो देव मोइजेक सांगता. कितें म्हणटा? मोइजे विचारता ताचे लागीं तुजें नांव कितें म्हणून. आनी त्या वेळार सरस्पो देव म्हणटा, हांव जो आसा तसो हांव. आय एम हू आय एम. जो आसा तसो हांव. म्हजें नांव तें जावन आसा. म्हळ्यार कितें अर्थ मोगाचें नांव? आसुल्लो आसा आनी मुखार आसतलो म्हूण सांगूं ना. आसुल्लो म्हळ्यार भूतकाला, आसा म्हळ्यार वर्तमान काला, आसतलो म्हळ्यार भविष्यत काला, फास्ट प्रेझेंट फ्युचर जालें तशें म्हूण सांगूं ना. जो आसा तसो हांव म्हळ्यार खाली प्रेझेंट मात्र, वर्तमान मात्र. म्हणजे देव जाका आरंभ ना ताका अंत ना, इज ऑलवेज प्रेझेंट. जो आसा तसो हांव म्हळ्यार तो अर्थ जावन आसा. आनी हांगासर मातेव आमकां सांगता तो जावन आसा इमॅन्युएल, तो आमच्या सांगाता सदांच आसचो तो. वन हू इज विथ अस ऑलवेज. आनी ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजता जो आसा तसो हांव म्हणलो तो देव, आत्म्या रुपी मोइजेक दिश्टी पडलेलो तो देव मनशा रुपी सोम्या जेजू थंय आमकां मेळ्ळो. जो हांव आमकां हें सत उगडापे करता आपल्या वांजेलांत पयल्या अध्यायांत, वेळा काळा पूर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवा सोम्या आशिल्लो, तो शब्दूच देव जावन आशिल्लो, ताच्या मुखांत सकड रचन जाल्यो आनी तो मुखार 14 वळींत आमकां सांगता तोच शब्द, दैवीक शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. द इटर्नल वर्ड बिकेम human being in the person of Jesus. जेजू थंय सदांच आसचो तो देव मनीस जालो. सा पावल मोगाच्या बाबतींत हें सत आमकां आणखी समजोवंक आणखी गुंडाळ्याक वेता आनी म्हणटा. आमी कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र वाचलें जाल्यार थंयसर पयलो वस्वर 15वी वळ आमकां सांगता. तो जावन आसा रूप अदृश्य देवाचें, प्रतिरूप अदृश्य देवाचें म्हणटा तो. ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड. देव मोगाचे न्हू अदृश्य. दृश्य म्हळ्यार दिसचें, अदृश्य म्हळ्यार दिसनातलें. देव आमकां दिसना. आत्म्या रुपार आसलो देव आमकां कोणाक दिसना.
पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, तो अदृश्य देव ताचे प्रतिरूप जेजू म्हणून आमकां सांगपाक सांगता कोलोसकारांतल्या पत्रांत. आनी मुखार सांगता 19व्या वळींत ताच्या पयल्या अध्यायांत, ताचे तें सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करचे म्हणून देवाचें येवजण जालें. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची संपूर्णता सोम्या जेजू थंय आमकां पळोवंक मेळटा. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणटा जेजू, जो हांव सवांजेल 14वा वर्सो 9वी वड. आनी हांव रे मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलें आमकां जेजूची वळख पवित्र पुस्तक दिता की तो आमचे सांगाता सदांच आसो देव. आनी थंयच जेजूनी आमकां सांगलें, माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचलें जाल्यार 28वा वर्सवर 20व्या वळींत आमी जेजूची ती निमाणी उतरां आपल्या शिसांक ताणें सांगिल्लीं. तो म्हणटा, जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें तुमी सट्टां शिकया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तुमी पवित्र स्नान दिया. आनी तो म्हणटा, हांव सदांच संवसार सरा पर्यान तुमचे सोवे आसतलो म्हणून उडास दवरा. रिमेंबर दॅट आय एम विथ यू ऑलवेज. हांव सदांच तुमचे सांगात आसतलो. ह्या जेजूक, सदांच आमचे सांगाता आसच्या जेजूक आमी वळखून घेतला गी मोगाच्या भावनो भयणीनो. तो सदांच म्हजे सांगाता आसा. तो म्हाका हर एक दीस हर एक कडेन चलोवन व्हरता म्हळ्यार सत आमी वळखून घेतला गी. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देव म्हळ्यार उजवाड म्हणून. देव म्हळ्यार उजवाड. जोआंचे पयलें पत्र 1लो वर्सवर 5वी वळ आमी वाचलें जाल्यार थंयसर बरयलां, देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय कसलोच खाळोक ना म्हणून. आनी जेजू म्हणटा मोगाच्या भाव भयणीनो, जो सवांजेल 12वा वर्सवर 8वी वळ आमी काडली जाल्यार थंयसर 8वा वर्सवर 12वी वळ आमी काडल्यार थंयसर जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड आनी जो कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच काळोखांत सरचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी जेजू म्हणटा, हांवूच संवसाराचो उजवाड. तर मोगाचे न्हू, जेजू कोण? हे सवाल आमी विचारूं जाल्यार आमकां समजोवची ती जाप मेळची जाप जावन आसा. तो उजवाड म्हणलो देव आमचे मदें जेजू जावन आसा. आतां खंयचो उजवाड तो? उजवाड म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां मोती घेता सूर्यो या चंद्रेम या नखेत्रां या लायटाचो उजवाड, विविध तरांचो उजवाड आमी पळयता. हो मोगाचे न्हू भायलो उजवाड. पूण देव म्हळ्यार हो भायलो उजवाड न्ही, भितरलो उजवाड. आमच्या मोतीचो उजवाड, आमच्या आत्म्याचो उजवाड, आमच्या काळजाचो उजवाड, भितरलो उजवाड. सत, देव म्हळ्यार सत, सताचो उजवाड. देव म्हळ्यार जाणवाय समजोनी, जाणवायचो समजोनीचो तो उजवाड. देव म्हळ्यार मोग, मोगाचो उजवाड. देव म्हळ्यार बोक्साने, बोक्सानेचो उजवाड. हो उजवाड मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी जेजू जावन आसा. आमचे जिवीत सदांच उजवाड आमच्या खातीर तो आमच्या मदें आसा. ह्या सोम्या जेजूक आमी वळखून घेतला गे. ताच्या उजवाडांत आमी सदांच जियोंक निर्धार केला गे. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. माथेव सवांजेल 5वा वर्सवर 16वी वळ, तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळवेर असलें तें शार लिपोवन उरना, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ्ळो म्हणटा. सोम्या जेजून आमकां तो उजवाड दिला. मोगाच्या बाबतींत सताचो उजवाड आमकां दिला. तो कृपेचो उजवाड आमकां दिला. तो मोगाचो उजवाड आमकां दिला. जेदवा तो उजवाड आमी स्विकार करता, तो बक्षाचो उजवाड केल्यार आमी स्विकार करता, तो काकुळटेचो उजवाड आमी केल्यार स्विकार करता. मोगाचे न्हू, तो उजवाड ह्या संवसारांत आमी दिवंक आसा. सोम्याचे फाटला उदार आमी म्हणटा आसतना आमच्या आपोवणे ते जावन आसा. तिसरे मोगाच्या भावनो भयणीनो,
देवाचें उतर आमकां सांगता उत्पत्ती ग्रंथांत 2 वस्वर 7व्या वळींत देवान मनशाक मातयेंत रचलो उपरांत ताच्या नाकाच्या फुडांनी ताचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो म्हणून मनशाचे जीव नातिल्लो देवान मनशाक जीव दिलो म्हणजे देव जीव जावन आसा. गॉड इज लायफ. तो देवान आमकां हर एकल्याक जीव दिला. आमी खंय तर हाडूना जीव. देवाचो जीव आमचे ते आसा. हर एक स्वास आमी घेता आसतना मगाचे न्हू देवाच्या त्या हजारपणाचो अनुभव आमचो जावन आसा. आनी जेजू आमकां सांगता हांव जिविताचो उंडो. हांव सर्गीत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो. जो संबंद 16 वस्वर 30 आनी 5वी बोळ 40 आनी 8वी बोळ आनी 50 आनी 2ऱ्या वळीन 3 कडेन जेजू परत सांगता हांव जिविताचो उंडो सर्गीत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो म्हणून. तो जो संबंद 11 वस्वर 25 वळीन जेजू आमकां सांगता हांव पुनर्जीवनपण आनी जीव. तर म्हाका जेजू कोण? जीव म्हणलो देव आमचे संगता सदांच आसो आनी जीव म्हणलो तो देव ताचे हजारपण निरंतरी आमकां तो उगडापे करता. विशेष जावन भोव पवित्र एवकरिस्ता मुखांतर सक्रामेता मुखांतर आमकां निरंतरी ताच्या जिवान भरच्या खातीर तो पवित्र एवकरिस्तांत आमचे ते येता. दिसा की म्हाका वर्ते भाग आमचे आमच्या सौम्या जेजू ते ताच्या जिवान आमी एकवटचे. ह्या जेजूक आमी वळखून जीव म्हणल्या जेजूक आमी वळखून घेतला गी आनी ताचे थंय जियोंक आमी निर्धार केला गी. हे मोगाच्यान आमचे क्रिस्ती आपोवणें जावन आसा. आमी हर एकल्यांनी सौम्या जेजूच्या एकवटान रावूंक सौम्या जेजूचो फाटलाव करचो म्हळ्यार तो आमचो खरो नीज देव. तोच जावन आसा आमचो जिविताचो उजवाड. तोच जावन आसा जीव म्हणलो आमचो तो देव. तोच जावन आसा आमचे सांगाता सदांच आसचो तो देव म्हूण वळखून घेवन ताचे ते आमी जियोवचे. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा मोगाच्या भावानो भयणीनो सौम्या जेजूक आमकांच आमी समर्पण दिवया. एक वर्ते आपोवणें आमकां ताणें दिल्लें जावन आसा. ताच्या पवित्र उतरा मुखांतर ताणें आमकां आज उजवाड दिला. ताची खरी वळख ताणें आमकां दिला. ती वळख ताची आमी जोडिल्ली त्या अणभोगांत आमचो परिवर्तन जायचें. खाली वळख आसला पावना तकलेंत आमी समजल्यार मात पावना मोगाचें न्हू. त्या जिन्ये अणभोगांत ही वळख दिसपरते आमी जियोंक आसा आमच्या सौम्या जेजूच्या एकवटांत. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या सौम्या जेजूक आमकां आमी ह्या वेळी भेटया. उलोवया आमी आमच्या सौम्या लागीं. सौम्या जेजू म्हाका जीव दिवच्या खातीर ह्या संवसारीत तूं आयलोय. हर एक म्हज्या जिविताचो अंधकार काडून म्हाका उजवाडान भरच्याक ह्या संवसारीत तूं आयलोय. म्हजे सांगाता सदांच रावन म्हाका सोलोवन व्हरच्या खातीर सौम्या तूं सदांच आसाय. इमॅन्युएल तूं जालोय. आनी आज हें सत तुवें म्हाका परत उगडापे केलाय. अर्गां तुका सौम्या. तुजो फाटलाव करचे वर्तें भाग तुवें म्हाका दिलाय सौम्या. ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना तुजे ते एकवटान रावूंक तुजे ते मिसांव जीव दिवचे ते मिसांव उजवाड दिवचे ते मिसांव सदांच हांवें मुंद आसून व्हरूंक सौम्या आज तुजी कृपा हांव मागता. केदींच तुज्या संगतपणांतावन तुज्या हजारपणांतावन पयस वचोंक सौम्या तूं म्हाका दिनाका. पूण तुज्या दैवीक सक्तेन आनी कृपेन बरोवन तुका मानवोवचें जिवीत जियोंक सौम्या तुजो आधार म्हाका दी. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक
आमेन.